सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. कोंकणी निबंध. शेतकार. भुरग्यांनो, शेतकार शेतांत खूब कश्ट करता आनी पीक काडटात. आतां आमी शेतकऱ्यांची थोडी शेतांतली कामां पळोवया. शेतकार. भारत हो एक कृषी प्रधान देश आसा. भारताच्या जायत्या वाठारांनी शेतांची पिकां भरपूर काडटात. भारतांतले सुमार 58% लोक शेतांचेर अवलंबून आसतात. आमच्या देशाची उदरगत जावपा खातीर शेतकऱ्यांचो वांटो म्हत्वाचो आसा. शेतकऱ्यांक आपली शेतां मोलादीक आसतात. गोंयचे शेतकार चडशे भाताचे पीक रोयतात. ह्या शिवाय ऊस, केळी, नाचणे, अळसांदे, भिकणां, चवळी, मिरसांगो, कांदे अशीं जायतीं पिकां काडटात. शेतकार दीसभर शेतांत खूब कश्ट करता. ते फांतोडेर उठून बैलांक घेवन शेतांत वतात. ते बैलांची खूब माया करतात. शेत नांगरप, भी घालप, तरवो काडप, नाटण करप, नडणी काडप, लुवणी मळणी करप अशीं जायतीं कामां शेतकार करतात. शेतकार शेतांत घाम गळयता आनी तिणसांजचो घरा वता. शेताक बरें पीक आयल्यार शेतकऱ्यांची छाती फुलून येतात. ते पीक बाजारांत व्हरून विकतात आनी आपल्या कुटुंबाचें पोट भरतात. जायते फावटी तांकां नुकसान बी सोंसचें पडटात. तांचे कश्टाचें काम उदकान वता. बदलते हवामान, अनियमीत पावस पडप, हुंवार येवप, शेतांत जनावरां घुसप, पिकांक फावो ती दर न मेळप अशा अडचणींक तांकां तोंड दिवचें पडटा. 23 डिसेंबर ह्या दिसा भारत सरकार किसान दिवस म्हूण मनयता. ह्या दिसा
लोकांक शेतकऱ्यांची वडविकाय सांगता. शेतकार पीक काडपाचे बंद करीत जाल्यार आमच्या पोटाचे हाल जातले. आमी शेतकऱ्यांक आदर दिवंक जाय. आमी तांची शेतां सांबाळपाक जाय. शेतांनी व्हडल्यो इमारती बांदपाक जायना. आमी शेतकऱ्यांची शेतां लावपाची उमेद वाडोवपाक जाय. देव बरें करूं.